नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ತುಂಬ ಸಕಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಸಾವು ಸಂಚೆ ಅಗತ್ಯನ ಕಡೆ ಮಜ್ಜಿಲಸ ಐಕೇಲರಸ जलारी कृष्णा लेक मेन लीला आमका विसरू नजा ते कसं म्हणारे कृष्णाले लास्ट फेस तो हांग सुकुनो मथुरा वृंदावन ब्रज सोनो द्वारका होता द्वारका अंतो अशील वडारे तुतागेले अम्मा देवकी आणि वसुदेवा होत असताना देवकी कृष्णा आपून सांगता कृष्णा हांव तुका भारी कष्टान जनन दिले तेवी कारागृहांतू जनन जाल्ले ಸ್ವಲ್ಪ वेळानाची तुका घेवन गोकुला चमकलो तुगे ल्हान मक्का तुगे ओटू तुगेले एक सानपणाचे खेळ तुगे नटखट म्हणटाचे हिंदीन ते खेळू पळूच्या जायनी तदनंतर तुका यशोदा की नंदलाला म्हणता असंची म्हाका कितले बेजार जाता हांव तुका जन्म दिवन तुगेले इतले सकळे ख्याती तुगेले इतले सकळे लीला सकळे असताना म्हाका तुगेले ते सान असताना जे रूप पळोवच्याक भाग्य मेळ्ळी मू म्हणटना कृष्ण सांगता अम्मा जाल्यार कशें जालें तुका तर जापून आत्ता जावं बालकृष्ण कोण दाखयता म्हणून तुरंत म्हळ्यार इमिडिएटली बालकृष्ण जालो सान कृष्ण जावन धांवन धांवन खेळ सुरू केले अम्मा पांयार बसले अम्मा मोग करूं सुरू केले तशी तांगेले बाललील जाता आसतना भारी खुशी जावन आशिल्ली ते टायम तशी बाललील जास्त आसतना बागला मागशे राबून रुक्मिणी ती पळयता आशिल्ली तिका दिसले ए बालकृष्ण कितले मोग अस करतस कितले मोगाचो म्हूण सांगून तिका मना भितरी हृदया भितरी प्रीती येवन ती धांवन येवन ते कृष्णाक आलिंगन करता तिना कृष्ण आलिंगन केले कुडले कृष्ण बालकृष्ण ओड कृष्ण जावन राबता आनी तिका सांगता के येस अम्मा खातीर मात्र हांवें रूप धारण केलेले तुगेले खातीर न्हय ते तूं क्षम कर का म्हणटा तिका कोप येता ती लढाई करूं सुरू करता म्हाका ते बालकृष्ण जावका म्हाका तूं नाका म्हणटा आसतना कृष्ण सांगता जायत तुगेले खातीर हांव बालकृष्णाले एक रूप दिता म्हूण सांगून मुर्ती एक सान मुर्ती करून ते कृष्णाला एक सान मुर्ती करून रुक्मिणी दिता आनी ते रुक्मिणी ते कृष्णाक पूज करता क्रमेण द्वारक बुड्डून गेले समुद्रा भितरी तेन्ना ते मुर्ती बुडून गेले क्रमेण कितले वर्स जावन ते द्वारका भितरी समुद्रा भितर आशिल्ली मुर्ती वयली गोपीचंदन प्राप्त आशिल्ली गट्टी जाता आशिल्ली गोपीचंदन येवन गोपीचंदना घट्टी जाले तशी अर्थ एक मध्वाचार्य टायमांतू ते गोपीचंदना एक फिशरमॅना मेळ्ळे आनी ते फिशरमॅनान बेसताना ते एक व्यापारीक दिले भायर सुकून आयले एक व्यापारी दिले भायर सुकून आयले व्यापारीन घेवन ते द्वारका सुकून तो एक छान शिप्पारी हडगारी वता आशिल्लो तेन्ना मलपे बंदराला येतना तागेले ते शिप्प वायट जाल्ले आनी समुद्रांतू रबले ते टायमारी आमगे मध्वाचार्य समुद्रार कडेन तागेले फिशरमॅन कम्युनिटी येवन बसत आशिल्लो ते टायमार ताणें पळयले समुद्रा भितर एक शिप्प सुमार दिवस जावन रबला ताणें फिशरमॅनाक सांगलें तुमी वचून पळयात ते शिप्प कशें जाला म्हणून सांगून शिप्पर फिशरमॅना पळयतना फिशरमॅना बोटार वचून पळयता आसतना ते शिप्पा वे पाप सक्कड जन कसलेय खाण नासलेले खंडापटी क्षीण जावन आशिल्ले तांगेले शिप्प वायट जावन आशिल्ले तांकां सगळ्याक तांगे सान दोणी भितर घालून आपूण हाडून तांकां खाण जेवण सगळें दिवन तांकां राखलें मध्वाचार्यान तेन्ना ते बिझनसमॅन तांणी सांगलें तुमी मध्वाचार्याक तुमी आमकां राखले ते देखून तुमकां कसं जावकाल्या शिप्पा सुकून तुमी काडयता आमगेल्या शिप्पा भितर सुमार सगळें सामान आसा म्हणून कसं आसा म्हणटना असं सगळें आसा म्हण सांगतना मध्वाचार्यान गोपीचंदनाचे ओड घट्टी आयली
ते मध्वाचार्यान ते गट्टी घेवन तागेले मठ हावचून दवरून ते भित्तीतना तांचे भितरी तेच मूर्ती मेळ्ळी खंयची मूर्ती आमगेले कृष्णान बालकृष्ण कोणा दिलेली आमगेले रुक्मिणी दिलेली मूर्ती ते तांकां मेळ्ळी ते मूर्ती ते प्रतिश्ठा उडपी भितर केलेले आसा ते उडपीचे कृष्ण बद सांगचे म्हण जाल्यार कृष्णान खुद्द ताका आत्मा शक्तीन केलेले मूर्ती साक्षात कृष्ण तांचो विराजमान आसा ते देखून उडपी आमी चमकला ते कृष्णाक पळयतना साक्षात कृष्णाक पळयले वरें जावका आनी साक्षात कृष्णा लागीं आमगेले दर्शन जालें वरें जाता आनी कृष्णाला कसो जावप मागल्यार आमकां मेळटा म्हणले विश्वासान ते चमकन म्हणारे आमकां खंडिताची कृष्णालय अनुग्रह आशीर्वाद मेळटा ते देखून तुमच्या सगळ्यांना एक पंत उडपी कृष्णाला देवस्थाना वचून कृष्णाला आशीर्वाद घेवका म्हणून हांव निमून घेता अवघन अशोकिणी नई दिली सुकून धन्यवाद.